चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणकामोत्या कार्यावळीक माय मोगाचो आनी वरिपयरीत येवकार. आयज हांव हांगा मार्केनेज पॅलेस ह्या सुवातेर आसा आनी ह्या सुवातेर पाद्रीक नांव ना हें चलचित्र चलता आनी ह्या चलचित्राचे कांय वांगडी जे प्रोड्युसर को प्रोड्युसर आनी बाकीचे म्हजे बरोबर आसा म्हणटच तांचे लागीं थोडी भासाभास करुया कारण हो तांचो 50वो शो ह्या सुवातेर आयज चालू जाला. म्हणटच ताणें ह्या कोविडाच्या काळांत जायते त्रास काडले आसतले कारण हो कोविडाचो काळ सुरू जावच्या आदीं हें पिक्चर रिलीज जाल्लें आनी आयज तें लोकां मुखार परत बाजारांत आयलां म्हणटरी लोकांनी तें पळोवपाची गरज आसा. तांचे विचार आमी आयकून घेवया. तर प्रदीप बाब ह्या पिक्चरांतलो मुखेल कलाकार आयज आमचे मदें प्रदीप नायक आसा. म्हणटच प्रदीप तुजें ह्या पिक्चराचेर म्हणजे तुवें जायतीं चलचित्रां केल्यात पूण ह्या पिक्चराचेर खास अशें तुजें मन कितें? हें पिक्चर खरेंच एकदम बरें आसा. पाद्रीक नांव ना म्हणल्यार पाद्रीक नांव आसा आनी ह्या पिक्चरान आमी हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं आमच्या गोंयांत सगळे एकवटान रावतात तीच देख ह्या पिक्चरान दाखयलेली आसा. आनी हांव म्हाका खूद स्वताक भाग्यवान समजता कित्याक ह्या पिक्चरान पाद्रीचो रोल हांव करतां. एक डबल शेड आसलेली ही तुजी भुमिका म्हणजे सुरवातेक तूं पाद्री आनीक पाद्रीक जे कश्ट आनी त्रास पडल्या उपरांत तूं एक वेगळे तरेची भुमिका घेता. ही जी काणी आसा ती काणयेचें वळण एक वेगळे तरेन येता आसतना दुसऱ्या रोलान जेन्ना तूं वेतालो आनीक थंयच्यान तुवें तुजी भुमिका केल्या तेन्ना तुजे अनुभव? खरें म्हणल्यार हांवें वेगवेगळे रोल केल्यात तेन्ना म्हाका ह्या दोन शेडी दाखोवपाक तितलो त्रास जावंक ना. पूण म्हाका चड खुशालकाय जाली की हांवें तियात्रान पाद्रीचे रोल केलेले पूण ते क्लियर पाद्री सरळ वचपाचो. हितून ह्या पाद्रीक सेकेंड हाफाक मागीर कश्ट आसात ते कश्ट दाखोवपाची संदी थ्रू म्हज्या एक्टिंगेन म्हाका मेवली. ह्या खातीर हांव खूब म्हाका भाग्यवान समजता. आमच्या ऑडियन्साक तूं कितें सांगूं? ऑडियन्साक हांव तुमचे लागीं आज जोडून एकूच विनंती करतां. हें फिल्म कोविडा पयलीं रिलीज जालें आनी जायतोच तो खोच करून घेवन आमचो वालेरियन बाब आनी को प्रोड्युसर आंड्रे तशेरा आनी जायतो खर्च केलो. पूण कोविडाक लागून सगळीं बाकीचें एंटरटेनमेंट बंद जालें तेच भाशेन हें फिल्मूय बंद जालें आनी आतां तें परतें चालू जालां. तेन्ना तुमकां एकूच विनंती हें पिक्चर तुमी मुजरत पळोवचें. म्हज्या बरोबर फादर सिप्रियान डिसिल्वा आसा. म्हणटच फादर तूं पिक्चराक बसला. हें पिक्चर तुका कशें लागलां? पयलो भाग हांवें पळयला आनीक बरें आसा. आयच्या प्रश्नांची ज्या प्रश्नांनी पाद्री गवळीक वावरान मिसळ जाल्लो आसा तातूंत जायते फावटी आमच्या लोकांचो जायते फावटी सहकार मेळनासतना जायते फावटी निराशीपण एकसूरपण येता आनी ह्या पड्ड्यार बरें दाखयलां. देखून म्हजी परबी ह्या प्रोड्युसराक वालेरियन वाज आनी ताच्या सांगात्यांक आनी अशेंच जागृताय निर्माण करपाक हें एक पावल भोव मोलाचें. आमी मार्केनेज पॅलेसांत बसल्यात. पाद्रीक नांव ना हें चलचित्र पड्ड्याचेर चालू आसा आनीक आमच्या मदें फादर वालेरियन आसा. म्हणटच फादर तुजे अनुभव ह्या पिक्चराचेर कितें? म्हाका एकदम बरी लागल्या ही दाखोवन कित्याक पाद्रीच्या जिविता वयर आनी जे चॅलेंजीस वो आव्हानां आसात पाद्रीच्या जिवितांत ती बरे भाशेन चितारून घातल्यान ताणें आनी तशेंच रिस्पॉन्स लोकांचो एके वाटेन बरो सपोर्ट आसता आनी दुसरेय वाटेन म्हणटच बरें बॅलन्स केलां ताणें पिक्चरान चलचित्रान. बरो निरोप येता. अजून पासून जावचें उरलां म्हणटच आतां पळोवपाचें मातशें काळजांतान रावपाचें आतां.
आमचे मदें फादर ब्रिटो फुर्तादो आसा म्हणटच ताचे अनुभव थोडे आयकून घेवया. पयलो भाग ताणें ह्या चलचित्राचो पळयला. तुमकां कशें लागलां? ह्या पयल्या भागान निरोप हो मॅसेज दिता एकदम बरी आहा. जावं पाद्रींक जावं लोकांक एकदम बरी मॅसेज. ते सगळ्या पयले उपरांत अदीक बरी मेवतली आसली. पूण हांव म्हणटा जायत्या लोकांनी पळोवचें, जायत्या पाद्रींनी पळोवचें आनी ते प्रमाणे आपलें जिवीत चलोवचें. प्रोड्युसराक परवेन येता, जायते आयडिया ताणें काडले, जायते बरे भशेन मॅसेज ताणें दिली. त्या पासत ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडाराकूय अशीं पिक्चरां बरीं काडचीं म्हूण हांव म्हणटा. ह्या चलचित्रांतलो दुसरो कलाकार म्हजे बरोबर आसा आनी ताणें एक पाद्रीची भुमिका केल्या म्हाका उगडास आसा. कारण ह्या पिक्चराचो पयलोच शो ज्या दिसाक जालो त्या दिसाक म्हाकाय संदी मेळ्ळी. म्हणटच तुज्या भुमिकेंत तुवें तुजी तयारी कशी केली? तयारी करता आसतना हांवें जायते भशेन केली. म्हणजे रायट फ्रॉम चर्चीनी वचून फादर जे हे दिता त्या सेशनान हांव बसतालो. तेचे हाव ही डेलिवर द स्पिचीस किंवा तो शर्माव कसो दिता ह्या सगळ्या बारीक गोश्टींचो हांवें ताचो बारीक अभ्यास केलो आनी ही भुमिका हांवें योग्य तरेन वटोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी तेचे कसो वटयलो हो म्हाका ऑडियन्सांतल्यान जेन्ना लोक भायर सरता आनी एक विश करता किंवा एक एप्रिसिएशन दिता तेन्ना हांव यशस्वी जाला हें म्हाका दिसून येता. खरें म्हणल्यार फक्त आर्टिस्ट म्हणून न्ही तर पाद्री किंवा फादर हो समाजाचो एक असो घटक. ही इज ऑलवेज डेडिकेटेड टू दी सोसायटी. सर्वसामान्य लोकांक, जनरल मनशाक कसो वयर काडचो, तेंची उदरगत कशी जावची, सोशियल गजालींचेर तांकां कशें प्रोवोक करचें, कसो समाज बरो घडोवचो ह्या गोश्टींनी ते सदांच फुडाकार घेता. आनी तेच्या खातीर समाजांतलो एक बरो मनीस किंवा एक बरो प्रिचर म्हणून आमी पाद्री कडेन पळोवंक शकतात किंवा फादरा कडेन पळोवंक शकतात. आनी असो रोल मेळप हें म्हाजें सौभाग्य अशें हांव समजलो आनी हांवें रोखडोच तो एक्सेप्ट केलो आनी तेचेर अभ्यास करून तो सादर केलो. आनी जेन्ना हांव शुटींग करतालो, फॉर एग्जाम्पल पिलार आमी शुटींग करताले तेन्ना हांव एक्चुली एज अ एक्टर थंय वतालो. पूण जेन्ना त्या रोपान म्हाका लोक पळयताले येताले आनी वीश करताले, हॅलो फादर, गूड मॉर्निंग फादर. आनी तेन्ना म्हाका इतली धादोसकाय जाताली की पिक्चर येवपाचेंच आसा पूण हो जो म्हाजो फर्स्ट एपियरन्स आसा तितूनच हांवें लोकांक जिखल्यात. तुमी कसली भुमिका केल्या? हांवें एक नेगेटीव रोल केला हातून. बट चर्चीच्या कमिटीचेर हांव मेंबर म्हणून आसा आनी तातूंत अशी पार्ट की हांव चर्चीची प्रॉपर्टी विकता आनी कमिशन खाता. आनी ह्या रोला खातीर म्हाका प्रपोज केलो बाब दर्शन लोलयेकरान आनी मागीर हांच्यानी म्हाका सिलेक्ट केलो वलेरन बाब एड्रू. पूण हो रोल जेन्ना तुवें केलो, कारण हो रोल चर्चींतल्या भितरल्या राटावळींतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो रोल. हो रोल हे पिक्चर जायते सुवातेर जालें. कोण तरी तुका असो मेळ्ळा जेणें तुजेर म्हणजे हात तेकय नासतना थापट मारला? खूब जाण टॉंट मारल्या ओवर ओवर फोटींग म्हणून. तुजे अनुभव कितें? आय वॉज व्हेरी हॅपी टू वर्क वीथ दीस टीम. व्हेरी कॉपरेटीव. खूब कलाकारांनी भरपूर आनी ह्या फिल्मान म्हाका शिकोवपी हो दर्शन बाब कशें लुटप ते. कितले रिटेक पडटाले? रिटेक तशें चड कांयच ना. हांवें खूब फिल्मांनी कामां केल्या. रिटेक तशें कांय ना. फिल्म्स केल्या, एड फिल्म्स केल्या हांवें. पण रिटेक्स तशें कांय ना बिकॉज सगळे सामकें म्युच्युअल अंडरस्टँडींग बरें आसलें आमच्या मदीं. म्हणजे दर्शनाचेर तुवें शेवटिलां म्हणून तो करपी तोच न्ही म्हाका. दर्शन भाव, तुजे अनुभव ह्या पिक्चराचेर? आतां म्हाजो अनुभव सांगचो जाल्यार अशें आसा की हांव एक टॅक्निशियन, हांव खरें म्हटल्यार कॅमेरामॅन, पण हांव एक कलाकार म्हणून म्हाका फुडें कोणी हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता की हें भावेशानूच केलां. कित्याक ताणेंच म्हाका वालेरिनाक सांगून हांगार फुडें हाडलो. आनी अशें आतां जो म्हाजो जो रोल आसलो पळय तो रोल ह्या मनशाक हांवें सपोर्ट करप आनी चर्चीची प्रॉपर्टी कशी चोरप, कशी खावप, कशी विकप असलो अनुभव काय आमकां केन्ना ना आनी आमी केन्ना नेगेटीव करूंकच ना. पूण एक कलाकार म्हणून जेन्ना हांव हो रोल म्हाका कर म्हणून सांगलें पळय
तेन्ना हांव मातसो काचाबूल जालो. हय, कित्याक असलें नेगेटीव केन्ना करूंक ना. आनी हांणी एक कांय वर्सां फाटीं असोच आनी एक म्हाका रोल दिलो, एक न्यूज एडिटराचो. पिक्चराचें नांव हांव सांगना कित्याक कॉन्ट्रवर्सी नाका. आनी थंय सुद्दां म्हाका नेगेटिव्ह रोल दिलो, एक नेगेटीव एडिटर चॅनलाचो जो पयशे घेता न्यूज घालपाक आनी चोरपणां करता. आनी हांवूच चिंत्ता मनान, अरे हे असले दोनूय नेगेटीव रोल म्हाकाच कित्याक दिले हेंच्यांनी. आनी हांव काय व्हडलोसो कलाकार न्ही, हांव नाटकांनी बी कामां केलें, पूण फिल्मांनी हांव लोकांक हाडटा. जशें ताणें सांगलें, हांव खुबश्या भुरग्यांक फिल्मांनी हाडटा आनी तांकां हांव ब्रेक दिता. पण हांव ताका लागून हेका भावेशाकूय आनी वालेरण्याकूय म्हणटा कितें की थँक्यू व्हेरी मच, तुमी म्हाज्या भितर एक कलाकार जागो केलो आनी खूब बरें दिसलें. तुमचें नांव? म्हजें नांव दामोदर डिचोलकार. दामोदर. बाय प्रोफेशन आय एम एक्युपंक्चरिस्ट. ओके ओके. दामोदर बाबाक तुवें मुखार काडलो आनीक जें तुवें ताका पुश केला, आज आमी खुबश्या प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर जें कितें चोरी जाता ती आमकां दिश्टी पडटा. म्हणल्यार आज तुका घडये मातशें खंय तरी हें जालें आसतलें की असलेंच कितें तरी ह्या पिक्चरान प्रकरण. हय, आनी जें एक्चुली आमी करूंक जायना. आतां अशें आसा की एक पवित्र जी चर्च आसता, इगर्ज आसता, ती इगर्जेची प्रॉपर्टी ही तितकीच पवित्र आसता. ही अशी प्रॉपर्टी इगर्जेक लुटोवन ती विकप आनी पयशे करप हें खरें म्हणल्यार बरोबर न्ही, हें समान न्ही. आनी हें म्हाका सुद्दां मान्य ना. पण कलाकार हो शेवटी कलाकार आसता आनी ताका जें कितें काम ताच्या फुडल्यान येता तें ताका करचेंच पडटा. तें बरें आसूं किंवा वायट, तेजी जी कला आसा ती दाखोवपा खातीर आमी हें करचें पडटा आनी तें हांवें केलें. तूं खंय रावता? हांव पिलेड रावता. पिलेड. म्हणटा तूं आयज पिक्चर नांव ना पिक्चर पळोवंक आयला. कशें लागला? एकदम बरें, व्हेरी गुड दिस थिंग. डायलॉग इज ऑल्सो गुड and also acting is very good. Even being Hindu, he has acted very nicely. This is what I. म्हणजे आनीकूय पळोवपाचें उरलां. हय हय हय, पळोवपाचें उरलां. पूण गुड. Story is also good, writer also good, and direction also good, and also acting also is good. तुजे पिक्चराचेर अनुभव? एकूच अनुभव म्हणजे आमकां एक संदेश पावता की एका पाद्रीचें जिवीत म्हणलेलें कितें तें, तेंचो जो सॅक्रिफीस, ते त्याग आसता, ते एकसूरपण पळय काडटात, ते आमचे असल्यांक कळनाय. आनी आमी केन्नाय पाद्रींचेर उलोवचे पयलें आमी 10 फावटी तरी चिंतूंक जाय. हो संदेश म्हाका ह्या पिक्चरांतल्यान मेवला आनी ही संदी दिवपाक हांव वालेरन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वालेरन बाबान हेचेर जायती तजवीज केली आनी हे पिक्चराचें विजमीत जावपाक हांव देवा कडेन मागतां. तुजें नांव? आय एम फ्रिडा रॉड्रिक्स. तूं खंय रावता? तालिगांव. तालिगांव, पॅरिस. पिक्चर कशें लागलें तुका? Very nice movie. I liked the acting. All the actors did well, and it was very touching also to see how the priest is getting, offended by his own parishioners, and especially the MLA of that area who has been very rude towards the priest. They don't know what is the end of, what is going to happen to them in the end. Yes. आता आमी एंड्रू टेक्स्टेरा सारको हय म्हणटच हो ह्या चलचित्राचो को प्रोड्युसर. तर हो जो प्रोजेक्ट तुज्या मुखार कसो पावलो? म्हाका म्हज्या इश्टान सांगलें, इश्टान वालेऱ्यान आपल्याक कितें हेल्प कर म्हणून, आपूण एक पिक्चर काडटा. हांवें म्हणलें ओके, तुका कितें जाय तितलें हांव दितां, पयशांचो म्हाका हेल्प करूंक जाता म्हणून सांगलें. आनी त्या उद्देशीन तुवें त्या उद्देशीन हांवें तेजे फाडलो बॅकग्रावंड बी कांय पळोवंक ना. ओके डन. ना पूण तूं केन्ना तरी हे पिक्चर शूटिंग चलता तेन्ना सेटाचेर गेला? ना ना ना, कित्याक हांव लंडन आसतालो, ताका लागून म्हाका येयलोले पेटेक तें म्हजेलो टायमींग चेंज जातालो. येयलो हांव शुटिंगेक, म्हाका लायक आसली शुटिंगेक एक्टींग करपाक. हांवें पयल्याच सांगलोलें, म्हणल्यार म्हजेलो टर्न आसलो तो काबार जालो आनी हांव गेलो. म्हणजे आतां तुजे जे भशेन तूं एक को प्रोड्युसर आनी फायनान्शियली तुवें तांकां सपोर्ट केला, जे पयशे तुवें तातूंत घातले तांकां बरो फोड मेवलो अशें तुका दिसता? हय, फोड सगल्यांक खबर आहा हें पिक्चर बरें आहा म्हूण. आनीक आमचें कितें जालें, तो व्हायरसाक लागून तें सोगल पडलें. मागीर आमी
पाद्री बान आमकां वयर काडले म्हणजे तांकां सांगून अशें करून तें आतां परतून वयर आयलें. अशेंच तुवें वालेरेनाक आदार दिवप म्हणजे गोंयचे परजेक आदार दिवप, ज्या उद्देशीं जायते कलाकार घडले, जायते कलाकार मुखार गेले, तांचे विचार मुखार गेले, हेंच गरजेचें. तर आतां आमी वालेरियना कडल्यान थोडें बहुत जाणून घेवया. वालेरियन बाब हो ह्या चलचित्राचो प्रोड्युसर म्हणटच वालेरियन बाब हो कॉन्सेप्ट कोणें हाडलो? पयले सुवातेर हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मिडियाक की आमकां तुमी जायतो सपोर्ट करता आनी म्हाजे टिमीक आनी कार्डिनलाक तो येयलो मोलादीक आपलो टायम दिलो म्हणून. आनी कॉंग्रेच्युलेशन एवरी वन. म्हाजी टिमीक 50 years शो आमी कंप्लीट केलो इन हार्ड टायम. कळ्ळें? हो कॉन्सेप्ट मनान येवपाक म्हणल्यार हांवें पयलीं सद्या पाद्रीच्या बरा जायते हांव भोंवलां, हांवें पळयलां, हांवें अनुभवलां तेंचे कोश त्रास भितर कितें घडटा तें. हांवें युथाकूय रावन पळयलां, आमच्या चर्चींनी हांव इनवॉल्व आहलो. सो म्हाका तेंचे जायते प्रॉब्लेम म्हाजे नदरे मुखार येयले आनी म्हाका दिसलें तेंचे कोश्ट ह्या पिक्चरांतल्यान फुडें काडया. सो जेन्ना हांव विराजाक एप्रोच जालो एज अ रायटर आनी तेणें म्हाका डायरेक्शनूय दिलां तेणेंच. सो आमी तें मेळोन सगळें वर्कआवट केलें आनी मागीर ऑडिशन करून सगळें जावन आमी फुडें पावले. आनी बाब एंड्रू म्हाका तेणें मेन सपोर्ट दिला, भावेश, नितीन, दामोदर आनी आमचो दर्शन लोलयेकार, तेणी म्हाका चड आनी चड सपोर्ट दिला. आनी हो कॉन्सेप्ट म्हाजी फुडें व्हरपाक म्हाका तेणी तेंचे फुडें हांव मेवलो आनी तेंकां एक्सप्लेन केली ती सगळी म्हाजी स्टोरी. तेन्ना ते सरप्रायज जाले. फादरीनय म्हाका जाय सपोर्ट दिलो. हांव व्हरोन तेंकां हांवें दाखयली स्क्रिप्ट अशा कित्याक कॉन्ट्रोवर्सी जावपा नाका. सो हांवें तेजे जायती डिपली स्टडी करून हांवें तें परजे फुडें हाडलां. कलाकारांची निवड तुवें कशी केली? सिलेक्शन म्हणल्यार हांव लंडन आसतालो, म्हाका हेल्प केलो जावं भावेशान, राजेंद्र सावंत म्हणून एकलो म्हाजो फ्रेंड आहा तो आयज ना हिंगा म्हाज्या फुड्यान. सो आनी विराजान तेणी म्हाका सिलेक्शन करपाक जायतो हेल्प केलो जेन्ना हांव लंडन आहलो तेन्ना. आनी आमचे विराज जायत जाणां वळखतालो आनी आमचे अशे एकमेकाक वळखताले. ते एकमेका फुडें एप्रोच जाले जावं दर्शनान सांगलां, दामोदरान सांगलां, भावेशा वरवीं वा नितिना वरवीं आमचे अशें करून जायती ओग जाली आनी ऑडिशनाक आमकां हेल्प जालो. कित्याक जायते हांव जेन्ना एप्रोच जालो एक आमचे तियात्रिसां फुड्यान तेणी मातसो एक्ट करून मातशें हें केलें म्हणजे रेडी ना जालें तें. सो म्हाका म्हाजी टीम घेवन फुडें वचोंक पडली. तर तुवें सांगपा म्हणल्यार दर्शन सराचे आमी शिश्य. दर्शन सरान आमकां तयार केल्या. अनेक एड फिल्म्स केल्या आमी. दर्शन सरा बरोबर फिल्म्स केली, शॉर्ट फिल्म्स केली हांवें डायरेक्शन. पूण फिल्म म्हाजी पयली. म्हाजी कलाकारी पळोवन राजेंद्र सावंत म्हणटा तेणें वालेरियनाक सांगलें की एक मनीस आहा काणकोणचो, काणकोण खंय आनी हें खंय आतां पळय ती पोत आनी हें पोत. सो प्रपोजल घेवन येयलें. हांवें तें फिल्म म्हणटा कमर्शियली चिंतलें पयलीं. मागीर जेन्ना तेणें स्टोरी सांगली तेन्ना कळ्ळें हो वालेरियन म्हणटा आनी एंड्रू बाब म्हणटा अशें काम करपाक फुडें सरल्या की आमची सोशल वर्क आमी पार्ट ऑफ सोशल वर्कच म्हणटा हांव हेका. कित्याक पाद्री म्हणटात पळयता आमी तो फक्त आमकां इतलेंच खबर आसता की तो फॅमिली सोडून येयल्लो आसता आनी देवाचें काम करता. पूण बिहायंड द कर्टन जें चलता तेणें गोश्टी सांगल्यो तेजी फिल्मांतल्यान स्क्रिप्टांतल्यान कळ्ळें. म्हाका खरें दिसलें आनी आमकां खंयच शूट करतना जवळ जवळ 22 दीस आमी पिलार रावले. आमकां हिंदू क्रिस्तांवाचो खंयच भेदभाव दिसलोच ना. आमकां चर्च देवूळ हेजे भितरलो फरकच खंय दिसना. आनी शुटींग करतना आमी इतले फ्रेंडली रावले. आमचे कडेन सगळे पिलाराची कमिटी फादर हे मुद्दाम करून सांगता हेजी शुटींग म्हाका दिसता गोंयच्या चडांत चड तालुक्यान जाल्ल्या. काणकोण धरलें तें मडगांव आमी सगळ्या कडेन पावताले. दर्शन सर बीन, दर्शन सर एक्टरय जातालो, सगळे रोल करतालो तो फिल्डार सगळे रोल करतालो. अशे अनुभव येयले, खूब अनुभव येयले, बरे बरे अनुभव येयले. जायते फावटी कलाकारांची निवड जाल्या उपरांत तो कलाकार पावना अशा वेळार एसिस्टंट डायरेक्टराची थोडी जबाबदारी आसता की कोणाक तरी उखलून हाडपाचो. अशें केन्ना तरी? खूबदां जालां. अशें जालां की काणकोण फोन मारला खंय आसा, 1 वरा भितर अमूक जाग्यार पावपाक शकता, यो. कांय सांगनासतना पयलो मागीर कपडे चडयले. कोणा पुलीस केलो, कोणा इन्स्पेक्टर केलो, अशें सुद्दां घडलां. अशें घडलां. म्हजें नांव पॉल डिसिल्वा. आय एम फ्रॉम नावेली. या ह्या पिक्चरांत तुका बरेपण कितें मेवलां? हे फादरींचे जायते जाण आड उलयतात
फादरीचें सगळें तें पुरो पिक्चर तांकां खबर आसना. फादर वावरता आमचे पासत, पूण फादर प्रेशरां आसता ते फादरीची पॅरिशी कम्युनिटी बोर्ड जी आहा ते कमिटी कितें सांगता ते फादर आयकता. कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी फादराची हितून चडशी आसना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लीक म्हणजे गांवचो पॅरिशर ते घेतात. तो फादर कितें कोचच्या आदीं तेंकोडे इन्क्वायरी कोत्ता आनी ते सांगताय ते प्रमाणे फादर वाचता. तो फादर कितें आज आहलें फाल्यां ना, तो एक 3 वर्सांक वा 5 वर्सांक तेगे पोस्टींग आसता. म्हजें नांव एक्झल पेरेरा आनी हांव गांवान ओसोणे आसोल ना आंबेली. ह्या पिक्चरान तुका कसलो देखावो दिसला? पिक्चर आतां फर्स्ट हाफ चोयलें हांवें आनीक चोयन मरे फादराचे जायते अनुभव मेळ्ळो म्हाका. आनीक आमी जायते पाट चुकता कित्याक आमी चिंत नासतो कोणें कितें सांगिल्लें आयकिल्लें आनीक समजें डायरेक्टली चिंत नासतो बेश्टे उलयताय. आनीक एक्चुली तशें करप न्हू, कित्याक पिक्चरांतल्यान जायत दाखयता आमकां की फादरागे जिवीत बिहायंड द सीन की फादरांक मुखार दिश्टी पडटा तेजे फाटल्यान तेगे आनी जायत जिवीत आहा आनी चडशें एकसूरपण आनीक जायत सॅक्रिफायस त्याग बी आहाय तेगेले. सो हांव लोकांक सांगूंक सोदतालो की जायते जाणांनी हें पिक्चर चोवचें कित्याक आमचे सगळ्यांचे जायते जाणांचे दोळे उक्ते जातले आनीक जायते आमचे कितें चुकता बी खूंय चुकता ते आमकां चोवपाक वो अनुभव करपाक वो लक्ष घालपाक आमकां बरें पडटलें. खूंय फॉल्ट आहा आमी चिंत नासतना डायरेक्टली कोणाक एक्यूज करप तेंय रॉंग न्हू. सो खूंय फॉल्ट आहा तें कितें इन्वेस्टिगेशन करपाक कितें आनी आमची चिंतना मातशें वाडटली. तुजें नांव? जावं पेद्रू रिबेरो. तूं खंय रावता? सरिदा. ओ म्हणटच पाद्रीक नांव ना हें चलचित्र तुवें पळयलां? हय. तुका कशें लागलें? म्हाका बरें लागलां कित्याक हांवें पाद्रीकाराचें काम म्हाका मानलां. म्हणटच आनीक कितें बरें लागलां? आनी तेजी स्टोरी म्हाका बरी लागल्या. आमी ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच ESG ह्या थिएटरान चडशीं कोंकणी पिक्चरां लावपी आमच्या मदें तुमचें नांव? रेमंड फेर्नांडीस. रेमंड फेर्नांडीस आसा. आनीक हीं चलचित्रां चड करून कोंकणी चलचित्रां ह्या थिएटरान घालपाचें काम करता. म्हणटच तुजे अनुभव ह्या पाद्रीक नांव ना ह्या पिक्चरा वयर? हें पिक्चर एकदम बरें आसा पूण एज एक्सपेक्टेड लोकांचो तितलो ताका हें मेळोंक ना कित्याक नॉट ओन्ली दीस मुवी द लॉट ऑफ मुवीज आर नॉट गेटींग द एक्सपेक्टेड सपोर्ट मेळना तांकां. सो आय रिक्वेस्ट पीपल हे कोंकणी पिक्चरांक तुमी सपोर्ट करा सो दॅट इन फ्युचर द प्रोड्युसर्स कॅन मेक बेटर मुवीज. आतां तूं एक ही पिक्चरां घालता हे शो मांडून हाडटा म्हणटच हो जो हॉलाचो खर्च जावं लोक उणो जाता हाचेर कितें तरी फरक जावं फायदो? या आय वूड रिक्वेस्ट ESG कडेन विनंती. इनफॅक्ट आय हॅव टोल्ड लॉट ऑफ प्रोड्युसर्स ऑल्सो एका रेप्रेझेंटेशन घाला म्हणून ESG कडेन टू मेक इट टू द ओल्ड रेट 7,500 पे आशिल्ली ती 10,600 बिकम्स मातशें चड जाता बिकॉज टू गेट द फुटफॉल्स एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग प्लस एडवर्टिजमेंट कॉस्ट आसता आनी बारीक तुजे रनिंग कॉस्ट ऑफ द मुवी एन ऑल लायक नो. सो इट्स अ सिन्सियर रिक्वेस्ट टू ESG टू मेक इट 7,500 द प्रिवियस रेट. थँक्यू. फ्रांसीस ह्या पाद्रीक नांव ना हें चलचित्र तुवें पळयलां? हय पळयलां आनी आयज हांव दुसरे फावटी तें पळयता. सजमला न्हू बरें फिल्म तें पाद्रीच्या कोस्टा वयर म्हणजे एक पाद्री भावाक कसले कोस्ट सोंसचे पडटा त्या कोस्टा वयर बाबा वालेरियन आनी बाबा इंद्रू ताक्षेरान हें फिल्म लोकां मुखार दवरलां. तर हें फिल्म तुमी लोकांनी पळोवचें. ह्या फिल्मा वयर चड म्हायती हांव तुमकां दिना कित्याक म्हायती दिली तुमचो टेस्ट आनी फ्लेवर वयतलो. सो तुमी तें फिल्म येवन पळोवचें. तुमच्या गांवांनी जाता तेन्ना तुमी पळोवचें, थिएटरांनी आसता तेन्नाय तुमी तें फिल्म पळोवचें. पाद्रीचें कोस्ट पाद्रीचें जिवीत कशें आसता कशे तरेन कित्याक आमकां बींग ले पीपल आमकां उलोवपाक सोंपें पूण पाद्री एकलोच रावता इगोर्जेन कोण फामील ना कोण ना पयस आसता तांची फामील पूण ते पोरजे पासत आपली सेवा करता.
सो ह्याच्या वयर ते फिल्म आसा ते तुमी भोव तरेन येवन पळोवचें. म्हजें नांव सेलिना सिल्वेरा, हांव गांवांत तालिगांवचें. म्हाका पिक्चर पूर एकदम बरें दिसलें. बरें सगळ्यांनी बरें काम केलां आनी म्हाका दिसता हें पिक्चर गांवांनी दाखयल्यार आनीक बरें जातलें. तुका हें फिल्म कशें लागलां? म्हाका एकदम बरें लागलें. तुजें नांव? म्हजें नांव मारिया आब्रिव. तूं खंयसान आयला? तालिगांवसान. देखीचें पिक्चर एकदम बरें आनी फॉरेन्स गांवांनी दाखोवपाचें म्हाका इतलें दिसता. तूं कितें सांगू सोदता? म्हाजें नांव रोजारी आब्रिव, हांव तालेगांवचें. जेन्ना आमच्या फादर सुप्रियानान सांगलें पिक्चर आहा यो आमी येयलीं इंगाची जाली तर म्हाका एकदम बरें लागलें. आनी दुसऱ्यान हें पाद्रींचेर वायट उलोवप एकदम बरें न्हू आनी जायतें वायट कोता तें हें तर दाखोवन केल्यार लोकूय घोडये ह्या फुडें सुदरत आनी आमच्या पाद्री भावांक आदार दिवन ते आमचे भाशेन मनीस जरी तर ताका आमी तेंको दिना जाल्यार फुडाराक असले खूब वायट जावंक शकता आनी इगोर्जांचेर आनी आमच्या लोकांचेर वायट जाता. गजानन नायक म्हणटच तुवें ह्या चलचित्रा पासून कितें काम केलां? हांव ह्या पिक्चरान लायन प्रोड्युसर म्हणून आहा आनी लायन प्रोड्युसराचो रोल म्हणजे ते सगळे ते म्हणजे शुटिंगाक कितें लागता एक्टर म्हणजे फुडें पयलीं तुमी हें घेता हें घेता ऑडिशन घेता तेन्ना जे कोण कोण जाय बीन पडटा ते सगळे अरेंज करून दिवचें पडटा आनी हांव ते हें करतालो आनी हें म्हाजें सगळ्यान पयलें पिक्चर म्हणून म्हाका खूब उमेद आसली. तेन्ना केन्ना हांवें पिक्चरान पयलीं करूंक नासलें ते म्हाका बरें दिसलें सारकें मनाक सुद्दां करून. आनी पाद्रीच्या वयल्यान आमी पाद्रीची स्टोरी आहा पळय न्हू ती लोकांक उजरी दवरल्या. आमकां दिसता की सगळ्या लोकांनी ती पळोवची येवन आनी आमच्या पिक्चराक मातसो हें करचो सपोर्ट करचो असो. आतां ह्या पिक्चराक लागतले लोकेशन जावं प्रॉपर्टीज ह्यो कोण अरेंज करतलो? ह्या पिक्चराक लोकेशन प्रॉपर्टी त्यो बीन हांवेनूच अरेंज केल्ल्यो. म्हणजे आमी थोडे पयलीं हांव आनी डायरेक्टर म्हाजो भोंवले आनी फक्त नोट केल्ले लोकेशनां हांवें. मागीर सगळी ती कन्फर्म हांवें वचोन केल्या आनी आमकां सगळी ती आमच्या शेजारी पिलार सायडीक आहा पिलार राक्षी मेळ्ळा न्हू त्या तेका मेळ्ळी आमकां सगळी ती. पाद्रीक नांव ना ह्या चलचित्राच्या पड्ड्या फुडल्यान आनी पड्ड्या फाटल्यान वावुरतल्या थोड्या लागीं आमी भासाभास केली. तेच भाशेन पिक्चर पळयतले थोडे ऑडियन्स आमच्या मुखार आयले ताणें आपले व्यू दिले म्हणजे ह्या पिक्चरान तांकां कितें दिसलें. तेच भशेन आमी एक दोन तीन पाद्री बरोबर भासाभास केली तांचे विचार आयकून घेतले. ताणें आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां तुमचो सहकार दिलो आनी ही कार्यावळ बरे भाशेन मुखार व्हरोंक आमी वावुरले. खरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव सगळ्यांक ह्या फिल्माक व्हड यश आवडयतां आनीक सगळ्यांक काळजाचे खोलायकतां. चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची ही माणकामतें कार्यावळ हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.